भाजयेचे आणि मसाल्याचे दर मळबाक तेकल्या भाज्यांचे दर पळोवन सर्वसामान्यांच्या कपलाक आटयो पडल्यात। कांदो आणि टमाट्याचे दर वाडटा थंयच आसा, हेर भाज्यांचे दर वाडले। वालपापडी 100 रुपया किलो बाजारात विकतात जाल्यार लसणेचे दर 320 रुपया किलोचेर पावला। राज्यांत दिसान दीस भाजयेचे दर वाडपाक लागला। ह्या वाडट्या दरांत लोकांक भाजी घेवप परवडना। फाटीं टमाट आनी कांद्याच्या दरान लोकांक रडयलो। आतां जाल्यार वालपापडी 100 रुपया किलोचेर पावल्या। दुसरे वटेन भेंडे 40 रुपया किलो आशिल्ले ते आतां बाजारांत 60 रुपया किलो विकतात। लसणूची दर तर सामकी वाडली। 320 रुपया किलो लसूण बाजारात विकतात। राज्यांत दिसान दीस भाजयेच्या दरात वाड जायत आसा आनी हे खंय तरी सर्वसामान्य लोकांक परवडना। आतां पळोवपाक गेले जाल्यार भाजयेच्या आनी मसाल्याच्या दरामदी वाड जाल्या। भाजयेच्या दरामदी जाल्ली वाड वालपापडी 100 रुपया किलो, डब्बू मिरसांग 80 रुपया किलो, भेंडे 60 रुपया किलो, गाजर 60 रुपया किलो, मिरसांग 60 रुपया किलो, वांगी 60 रुपया किलो, चिटकी 60 रुपया किलो, बटाट 30 रुपया किलो। जाल्यार मसाल्याच्या दरामदी जाल्ली वाड लसूण 320 रुपया किलो, आले 150 रुपया किलो। भाजयेचे आनी मसाल्याचे दर पळोवपाक गेले जाल्यार दिसान दीस वाडत आसा आनी हे खंय तरी सर्वसामान्य लोकांक परवडना। दर दिसाक आमी जेवणात भाजी आनी मसाल्याचो वापर करतात आनी खंय तरी ह्या वाडिल्ल्या दराक लागून लोकांच्या कपलाक आटयो पडिल्ल्यो दिसून येतात। गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर।